गोयच्या दिवचल तशेंच सत्तरीतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पूजन परंपरेप्रमाण उमेदीन मनयलें। सकाळीं उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसांत उदक भरून हाडटात। त्या उपरांत विधिवत पुजा करतात। सत्तरीतल्या वेळूस, मासोर्डे, कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पूजन केलें। दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आनी दुमासे आनी हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पूजन जालें। गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो। ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पूजन केलें। बायलांनी हौशें भरून ते देवाक दवरले। सगळे कडेन ह्या गौरी पूजनाची उमेद फाकिल्ली। वाळशी गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता। सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी ना ती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरा देवी घेवन वयता आनी थंय घरा व्हरून कितें करता? घरा व्हरून ती पुजेक लायता। पाट आसता, पाटार तांदूळ घातलेले आसता, हळद पिजर घातलेले आसता, तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता, तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर हौशें वांटूंक सुरवात करता। मागीर सांजचे हे करता, सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता। मागीर म्हाका एक सांग पळय, हांगा वाळशी गांवांतले देवी कितली वर्सांची परंपरा आसतली? कमीत कमी 100च्या वयर गेली आसतली। म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता। म्हणजे सगळी उमेदीन करता। उमेदीन करता। सांजची मागीर भाजी भाकरी वाडटा। सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात हांगा तळेश्वराक आनी मागीर विसर्जन। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।